गायन घेऊया A3. आमी भुरगीं सुपुरली, जेजू आमचो मोग करता, आमचेर तो हात दवरता, आमकां वेंगेन तो घेता. जेजू आमच्या तुजे सोरशी धावून धावून आमी येता तुजे बेसांव आमकां मागता. तुजे वेगेन आमी लिपता. जेजू आमच्या तुजे सोरशी धावून धावून आमी येता तुजे बेसांव आमकां मागता. तुजे वेगेन आमी लिपता. सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो. तुमकांय दिव. आनी मागीर मोगाचो येवकार तुमकां सगळ्यांक आयचे मिसाची भेटीन. आयची मिसाची भेट आमी भेटयता सोंपून गेल्ल्या मारियानो मिस्किता हाच्या ओतम्या पासत आनी दुसरे इंतेसांव सोंपून गेल्ल्या सेबस्तियानो फेर्नांडीस हिच्या ओतम्या पासत. देवान तांकां स्वर्गीचें सूख फावो करूंक हे भेटींत आमी मागुया. तशेंच आयज आमच्या मागण्यांत आमी दवरुया जुलियाना रुजारिना फेर्नांडीस आपलो जल्माचो दीस मनयता. एंटनी डिसुजा आपलो जल्माचो दीस मनयता. सोफिया डिसुजा आपली बरी भलायकी पासत मागूंक लायता. तांकांय आमच्या मागण्यांत दवरुया. हेर सगळी आमची मागणी इल्लोसो वेळोगीच रावून आमी देवा मुखार दवरुया. आयज सायबिणीची भेट सांत आंतोनीची समुदाय जिना हांगासर जाता. ह्या समुदायांतल्या दर एका गोरेब्याचेर सायबीण मांयचे मजतीन देवाचो आशिर्वाद पडूंक मागुया. तशेंच ह्या दिसांनी पाद्र आग्नेलाची नोवेना पिलार सुरू जाल्लीं आसात. पाद्र आग्नेलाक बेगीनूच आल्तराचो मान मेळूंक आमी मागुया आनी ताचे वरवीं आमकां मिलाग्री फावो जावंक मागुया. बापाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्याची नावी. आमेन. सर्विस्पो तुमची सवय आसूं. तुमचे सवय आसूं. बाबा भयणो तांबो नासतना देवा लागीं आमी मागता तेन्ना देव आमची मागणी आयकता. बार्तिमेवस आनी अशेंच कितें केलें आपूण ओरडलो आनी जेसून ताचें प्रार्थन आयकलें. आमी दिसपोटी आमच्या कोश्टांत आनी आमच्या दोगदान आमी सांपडटा तेन्ना तेच देवाक आमी उलो मारूंक आनी आमची प्रार्थना तोच देव मानून घेतलो म्हूण आमकां तीर विस्वास आसूं. ह्याच भावार्थान आमचें जिवीत आमी चलोवंक ह्या मिसांत आमकां कृपा आनी बोड मागून घेवया. आनी पवित्र रितीन फावो ते परी वांटो घेवचे खातीर आमच्या पातकांची दूख धरून देवान एकामेका लागीं बोगसोनी मागुया. सगळीं बरोबर म्हणुया. हांव पातकी सोदवेता देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो सगळ्या विचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. अमोचो अपराध अमोचो बोल अपराध ह्या पसत बागीर सदांच सांकवार मारीक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूट करूंक आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. आमेन. सुम्या काकूट कोर. सुम्या काकूट कोर. क्रिस्ता काकूट कोर. क्रिस्ता काकूट कोर. सुम्या काकूट कोर. सुम्या काकूट कोर. प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमच्या देवा तूं सगळ्या देण्याचो रुचनार आनी दोनी. तुज्या असल्या दोनयाची सेवा करची म्हळ्यार आमचें पूर्ण आनी शाश्वत सूख. देखून तुजे भक्तींत आमी सदांच संतोश तुजे भक्तींत आमकां सदांच संतोश मेळोसो कर. आमच्या सोम्याच्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुज्या आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेतान राजपूत चलयता सासणाच्या ससनांक.
माकाबेवांच्या पयल्या पुस्तकावेलें वाचप. त्या दिसांनी तांची एक पातकी कोमरी उपजली, आनी ही कोमरी म्हणल्यार अंतियोक एपिफान, अंतियोक राजाचो पूत, एकदम ताका रोमाक कैदी करून व्हेल्लो. ग्रीक राजवटकेच्या 127व्या वर्सा तो गाडयेर चडलो. ह्या समयार इस्रायलांत शास्त्र समूत सांडलोले थोडे जाण उपजले आनी जायत्यांक तांणी फुसलायलीं अशें म्हणून, चलया आमच्या शेजारच्या ओनबावाट्या कडेन एक करार करुया, कित्याक तांचे सोरशिल्ली आमी कडसल्ल्या. तेतून तावन आमचेर खूब विघ्नां आयल्यात. ही सुचना तांकां मानली आनी लोकां मदें हुरबेन बोल्लोले कांय जाण राजाक मेळूंक गेले. ओनबावाटीच्यो चाली रिती पाळूंक राजान तांकां रजा दिली आनी ओनबावाटेचे चाली प्रमाणे ताणें जेरुजाल्याक एक खेलां रोंग बांदलो. सुनोतीचे दाग काडून उडयले आनी कुशीन वायटांचे चाकर जावन ओनबावाटेचे सोते खाल रावूंक ताणें पवित्र करार सोडून दिलो. आपल्यो रिती सोडून सोगलीं एक पोरजां जावची म्हूण राजान आख्ख्या आपल्या राज्यांत एक परगोटणी जाहीर केली. सगल्या ओनबावाट्यांनी ही परगोटणी मानून घेतली. जायत्या इस्रायलितांनी तांचो धर्म मानून घेतलो. कुड्ड्या देवाक योद्न भेटयले आनी सोनवार बोश्टायलो. किसल्याव म्हयन्याच्या 15व्या दिसा 145 वर्सां वेडीचेर निसंतनाचो कांटाळो उबारलो. जुदाच्या भोंवतणीचे शारांनी वेदी बांदल्यो. घरांच्या दारांशी आनी रस्त्याचेर धूप भेटयलो. समोतींची पुस्तकां सांपडटात तितली ते पिंजताले आनी उज्यान घालताले. कोणाय लागीं समोतीच्या पुस्तकाची प्रती आसली जाल्यार आनीक तो समूत पाळटा म्हूण गमलें जाल्यार राजाचे परगोटणे प्रमाणे ताका मरणाचें फर्मोण पडटालें. तरी इस्रायलांत जायतीं जाणां थीर रावलीं आनी मेळ्ळें जेवण जेविना जावंक तीं गोठ रावलीं. असलें मेळ्ळें जेवण जेवून बोश्टावचे सुवातेर आनी पवित्र करार बोश्टावचे सुवातेर तीं मरूंक कबूल आसलीं आनी तांकां जिवेशी मारली. इस्रायलाचेर खोर क्रोध देंवलो. देवाचें उतर हें. देवाचे उपकार. आमचो जबाब जातलो. तुज्या मोगा खातीर सर्वेस्परा म्हजो जीव वाटाय. परतून म्हणुया. तुज्या मोगा खातीर सर्वेस्परा म्हजो जीव वाटाय. पातकी मनीस तुजी समूत सोडून दिता देखून म्हाका खांटाळो भोगता. पातकी मनीस म्हजे भोंवतणी फास मांडटात, तरी आसतना तुजी समूत विसरना. जबाब. तुज्या मोगा खातीर सर्वेस्परा म्हजो जीव वाटाय. मनशाचे जबरदस्तेंतलो म्हाका सोडलोय आनी तुजे कायदे हांव पाळटलोय. म्हाका दोग दितात ते नोश्ट लागीं सरतात. तुजी समूत ताणें सांडल्या. जबाब. तुज्या मोगा खातीर सर्वेस्परा म्हजो जीव वाटाय. तुजे नेम बांदून घेनात देखून पातक्यांक सोडवण मेळना. समूत मोडटा तांकां पळोवन म्हाका कांटाळो येता. तुजें उतर ते पाळिनात. जबाब. तुज्या मोगा खातीर सर्वेस्परा म्हजो जीव वाटाय. उद्गार. Zoe sorvesporak, Zoe sorvesporak, Zoe sorvesporak, Zoe sorvesporak, Zoe. सोमी म्हणटा, हांव संवसाराचो उजवाड. म्हजो पाटलाव करतात तांकां आसतलो जिविताचो उजवाड. Zoe sorvesporak, Zoe
sorbes sporak, soy, soy. Soy sorbes sporak, soy. Soy sorbes sporak, soy, soy. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सव्या. जेजू जेरिक्या लागीं पावता आसतना कोण एकलो कुड्डो रस्त्याचे देगेर भिकेक बसून आसलो. खूब लोक तेवशिल्यान वेता ताचो आवाज आयकून तें कितें गाय म्हूण ताणें विचारलें. नाजरेतकार जेजू तेणें वेता म्हूण ताका सांगतूच तो आड्डून म्हणूंक लागलो, जेजू दाविदाच्या पुता, मोशी काकलूत कोर. आनी फुडें वेतालीं ताणीं ओगो राव म्हूण ताका बोबाट केली. पूण ओदिकूच आड्डून तो म्हणूंक लागलो, दाविदाच्या पुता, मोची काकूत कोर. जेजू थांबलो आनी ताका आपणाशी आडूंक लावूंक तो लागीं सरतोच ताणें ताचे कडेन विचारलें, हांवें तुका कितें केल्लें जाय? ताणें म्हणलें, सायबा, म्हाका नव्यान नदर हे शिकोर. जेजून ताका सांगलें, नव्यान नदर घे, तुज्या बाबार्थान तुका बरो केलो. आनी रोखडीच ताका नदर आयली आनी देवाची तुस्त करीत तो ताचे फाटल्यान गेलो. आनी हें पळोवन सगळ्या लोकांन देवाक दिन वाचलो. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. वखाणी तुका क्रिस्ता. मोगाच्या बाबा भयणीनो, बार्तिमेउस एक कुड्डो रस्त्याचे देगेर बसून आसलो. दोन वस्तू आज आमकां मेळटात. पयले सुवातेर तो कोण तरी येता म्हणून जाणो आसलो. कुड्डो म्हणटच ताका दिश्टी पडनासलो. दोन तरेचो लोक आमकां थंय दिश्टी पडटा. एक लोक जेन्ना तो आड्डूंक लागलो, बोबाड मारूंक लागलो, ताका ताची बोबाड बंद कर, उगी राव म्हणून ताका ती धमकी दिवंक लागली. कित्याक तांकां जेजूक भेट करूंक पयलें जाय आसलें. तूं मागीर ह्या कुड्ड्याक ताणीं किकोंत कसो केल्लो. दुसरो लोकूय आसलो थंय जो ताका जेजूशी व्हरूंकूय सोदतालो. पूण ते जेजू सांगले बगो ताचेशी व्हरूंक तांकां परवानगी नासली आनी ते भियेले. म्हणटच ह्या दोगूय लोकां मदें बार्तिमेउस आपूण आपलो ताळो सगळ्यान वयर काडटा आनी म्हणटा, जेजू दाविदाच्या पुता, मोची काकलूत कोर. आनी जेजू बाबा भयणो तो ओड्डता तें पळोवन ताका आपयता आनी म्हणटा, हांवें तुका कितें केल्लें जाय? आनी तो बाबा भयणो व्हडली गिरेस्तकाय मागोना, दुसऱ्यो वस्तू मागोना. तो म्हणटा, म्हाका परतून म्हजी नदर दी सायबा. कित्याक नदर आसल्यार सगळें बरेंपण ताका दिश्टी पडटलें. नदर आसल्यार आपलो वाव तो करूंक पावतलो. नदर आसल्यार देवाची तुस्त तो करतलो. नदर आसल्यार दिसपोटी देवाचें उतर तो वाचूंक पावतलो. ह्यो बऱ्यो करण्यो बाबा भयणो आपल्या जिवितांत तो चिंता. हाका लागून ताचें बरें मन पडून जेजू ताका म्हणटा, हांवें तुका कितें? आनी तो म्हणटा, तुज्या बाबार्थान तुका बरो केलो, नव्यान नदर घे. आनी बाबा भयणो ताच्या बाबार्था उदेशी तो बरो जाता. कित्याक ताका बाबार्थ आसलो पयले सुवातेर की हो दाविदाचो पूत, होच मसिया, होच सर्वंडार आपल्याक बरो करता. दुसरे सुवातेर आपल्याक बरेंपण ताणें मागून घेतलें. कसलें बरेंपण? नदर. आपल्याक बरें कितें आसा तें ताणें मागलें आनी हें बरें आपल्या जिवितान आपूण पाळटलो म्हूण जेजूक आश्वासन आसलें. तिसरे सुवातेर बाबा भयणीनो, रोखडोच ताची नदर आयली तेन्ना तो उगी रावलो ना, पूण देवाची तुस्त करीत तो ताचे फाटल्यान गेलो. आमी जाल्यार म्हणटले आसली, देव बरें करूं, आपल्या घरा वयतले आसली. पूण हो मनीस बाबा भयणीनो सगळें सांडटा आनी ह्या फाटलावदार कसो जेजूचो तो जाता आनी ताचे फाटल्यान वता. तीन वस्तू आपल्या जिवितांत तो करता जाल्यार आज जेजू आमकां ह्या सगळ्या करण्या उद्देशी आमकां जिवीत बदलूंक आपयता. पयले सुवातेर देवाचेर आमी पातयो गरज. आमी जायते वस्तू मागता देवा लागीं, पूण कसल्या मनान आमी मागता तें गरजेचें. जायते फावटी कडेन आमकां अदीक वस्तूंची आस. जायते फावटी कडेन आमचीं कामां जायनात. हीं कामां जावंक आमी देवा कडेन एक दुकानदार कसो वापरता. जायते फावटी कडेन आमच्यो वस्तू जाल्या बगर आमी देवाक सोडिना. आमी म्हणटा आमी बाबार्थी, पूण बाबार्थी आपल्या फायद्याची, आपल्या वाद्याची.
आज जेसू म्हणटा बार्तिमेउस अशें तुमी जावचे. बार्तिमेउस आपल्या जिवितांत देवाचेर पातयलो आनी ताका दुसऱ्यांनी ओगो करूंक सोदलो, दुसऱ्यांनी बोबाड मारी नाका म्हणलो, तरी पुत्यान देवाची तुस देवाची वाखाणणी करूंक तो विसरलो ना. दुसरे सुवातेर ताणें बरी वस्त आसा ती मागून घेतली, आपल्या गरज आसा ती, आनी ती जावन आसली नोदोर. कित्याक ही नोदरे उद्देशी देवाक देवाची महिमा आनी देवान दिल्लें कार्य आपल्या जिवितांत करतलो म्हूण तेंच आश्वासन ताणें देवाच्या पुताक दिलें. आनी तिसरे सुवातेर आपूण बरो जाल्या उपरांत ही देवाची तुस्त आनी महिमा करूंक तो पावलो. आमच्या जिवितांत देव आमकां बरें दिता तेन्ना सगळेच वाटांनी आमी ही देवाची महिमा गावूंक फावो. दुसरे सुवातेर देव आमकां दिता जाल्यार दुसऱ्यांक आमी उदाहरण जावंक फावो की देवान आमकां ह्यो वस्तू फावो केल्यात जाल्यार आमी देवाक दिनवासची काळजांत दुसरोय आमकां पळयता तेन्ना आपुणूय दिनवास दिवंक पावतलो अशें आमचें धोरण जावंक फावो. आनी तिसरे सुवातेर दर दिसाक आमकां देव बरी वस्तू दिता म्हूण आमी आमचें जिवीत मांडून हाडूंक आनी देवान दिल्ले वस्तू प्रमाणे आमचें जिवीत जिवंक आनी उदीक प्रमाणीकपण आमी चे मनीस जावंक ह्या संवसारांत वावरूंक आमकां बाबा भयणीनो स्फूर्ती मेळूंक आयचे हे सगळें आमकां वातावरण दाखोड करता. तर हीच कृपा आमकां मागून घेवया आनी बाबा भयणी हें उदाहरण जें आमकां मेळ्ळां आयच्या शुभ वर्तमानां त्या उदाहरणा वरवीं आमचें जिवीत बऱ्या मार्गार आमी चलोवंक पावरुया, देवाची तुस्त करुया आनी देवाक मानता तसलें जिवीत आमी जिवंक पावरुया. हीच कृपा आमकां सगळ्यांक मागून घेवया. गायन घेवया C38. तुकाच बापा सोर्व मोचे दिता तुका एकाने, तुकाच भोगता सोर्व मोचे तुजेच ते कोरकाशेले. मोजे हात घे, मोजे पाय घे, स्वीकार कोर आता कोशे. तुजो मोग पोरगोट करूंक शुभ खबर सगळ्यांक दिवंक. तुकाच बापा सोर्व मोचे दिता तुका एकाने, तुकाच भोगता सोर्व मोचे तुजेच ते कोरकाशेले. म्हज्या भाव भयणी म्हज्यान तुमचें बलिदान सूर पुदविदा देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आमच्या पवित्र शुभेच्छा दावा सर्वेस्पोर मानून घेवं. मोगाळ बापा तुका आमी भेटयता त्या देण्या वरवीं तुजी खरी भक्ती आमच्या काळजांनी वाडो आनी सासणाच्या सुखाक आमी पावूं हें आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं, तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाचुया. ओय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सूर पदवीदारा आनी सासणाचे देवा सूर कार्यांचो तर आमी तुका दिन वाचूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो तुज्या मोगाच्या पुता वरवीं मनशाकूड तुवें रचली, ताचेच वरवीं नव्यान आमकां तुज्या सारक्याची केली. ह्या खातीर सगळीं रोसना अनुदान करता तुजी सेवा प्रितुमे तुका वाकाणटा तारण मेळिल्ली तुजी पोरसां स्वर्गार एका ताळ्यान तुका दिन वाचता तुज्या संतां भक्ताची सभा देखून सगळ्या देवदूतां सांगाती संतोषान आमी निरंतरी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 तलवारांचो सर्वेस्पोर तूं, स्वर्ग आनी संवसार भरला तुज्या वैभवान. उंचोर्गी तुका सोय सोय, सर्वेस्पराचे नावी येता ताका सोय. उंचोर्गी तुका सोय सोय. बापा खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची सोय. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगोत आपलीच कुशीन कोश्ट मरोन सुसूंक विच्या आदी
ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन वाचून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोवची. तिसपुरी जेवण जातूच ताणें कास कितली तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सोमेस्त घेयात आनी आंतले पियेयात, ही म्हज्या रोगताची कास, नव्या आनी सासणीक कोराचें रोगत, पातकांचें बोगसोणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वारोतलें, हें म्हज्या उगडासाक करात. बाबार्थाचो गूट पोरगोटुया, तुझ्या कुसानी पुनोजीवनपणा वरवीं तुवें आमकां सोडयली सोम्या. संवसाराच्या सोडवणारा आमची सोडवण बापाच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्ती फुडें उगडास करता आनी जिविताचो उंडो आनी सर्वणीची कास तुका समर्पिता. तुजी मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केली देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सुतल्या आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखे प्रितुमीचेर विस्तारलेली तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेन बापा, फिलीप नेरे आमच्या गुणी बापाक आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरोवसो धरून मेल्यान ते आमच्या बाबा भयणीची काकूट कर. तांकां आनी तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें पोरचुरीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची एवेदी भोंवतणी एकठांय जाल्ल्याची दया करून आमी मागता. आंकवार मरी देवाचे माय सांगातचो पोती भाग्यून सुसे भाग्यून धरून तांसोर काडी तुका मानवल्यान त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी मोय मागावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजूताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत सूर पदवीदार बापा, सूर वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक. आमेन. आमच्या सुरोंडराची आज्ञा मनान धरून जेसून शिकयलेलें प्रार्थन धीर घेवन सगळीं बरोबर म्हणुया. आमच्या बापा सगळींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता. तशी आमची पातकां बस आनी आमकां काणी पडूं नाका, पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतले आमकां निवार. दया करून जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सरोंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरोशान ओतरेकता तर आमकां तुजी उदार काकलुती. सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासणां. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय म्हणजे पवित्र सभेच्या भावार्थाची दिसका आमची खुशी परमां तिका शांती दी आनी तूं तिका एकवटान सांबाळ. तुजी येताय राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक. आमेन. सुम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. माय मोगान एकामेकाक शांती दिवया. देवाचे शिले तूं संवसाराचे पाप काटिले, आमची काकूट कर. देवाचे शिले तूं संवसाराचे पाप काटिले, आमची काकूट कर. देवाचे शिले तूं संवसाराचे पाप काटिले, आमकां शांती दी. ही देवाची शिली संवसाराचें पाप काडटा ती शिलेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सगली आमी सुभागी. सुम्या तूं म्हाजे भितर येवचें म्हाका फावो ना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. आत्मीक कुमयाव खातीर मागणें
मोगाळा जेजू मोगाळा तूं जेजू भोव पवित्र संस्कारान तूं भोव पवित्र संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हाजीर आसाय हांव म्हूण सोत मानता हांव सोत मानता सगळ्या वस्तूंन हांव सगळ्या वस्तूंन हांव तुजो मोग करता तुजो मोग करता आनी हांव तुका आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवन म्हज्या आत्म्यांत घेवन आशेता आशेता हे घडयेक एक घडयेक तुका हांव तुका हांव संस्कारान घेवन संस्कारांत घेवन शकना म्हणटच शकना म्हणटो आत्मीक वाटेन तरी आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी म्हज्या काळजान ये तूं म्हज्या काळजान तूं म्हज्या काळजान आसा म्हूण समजून आसा म्हण समजून हांव तुका वेंगयता हांव तुका आनी वेंगयता आक्कोच आनी आख्खीच तुका तुका एकपडटा एकवडटा तुजे कडसून तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका म्हाका दिवं नाका आमेन आमेन भावार्थाचे दोळे आमकां तूं दी जेजू तुका पळोवन बघूंक आमकां जागोय जेजू भावार्थाचे दोळे आमकां तूं दी जेजू तुका पळोवन बघूंक आमकां जागोय जेजू दिसता दोवो उंडो दिसता तांबडो सोरो शेवतां जेजूची कूड ताचे जिवे रोगोत भावार्थाचे दोळे आमकां तूं दी जेजू तुका पळोवंक बघूंक आमकां जागोय जेजू भावार्थाचे दोळे आमकां तूं दी जेजू तुका पळोवंक बघूंक आमकां जागोय जेजू प्रार्थुया. प्रितीच्या बापा, ह्या संस्कारांत आमी जेजूचे मास रगत घेतला. ह्या संस्कारलोलें जेवण आपल्या उगडासाक आमी घेवचें म्हूण ताणें फरमायलां. ह्या पोसणा वरवीं आमच्या काळजांनी प्रिती मोग वाडय म्हूण खालतेपणी तुजे लागीं आमी मागता. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं आमेन. कालच्या दिसा आमच्या भुरग्यांनी CYFCन बाबा भयणो बात केरीत भाशेन शेत निवलां आनी जायत्या लोकांनी तांकां मजत केल्या. आमकां बात भितर घालूंक आनी तें बात बरे भाशेन दवरूंक सगल्यांक काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं आनी सोर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. उत्सुन्यात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे गोड उपकार देवाक दिनवास देवाक आर्गा जेजू सोंगी आमकां विचोय देवाक दिनवास देवाक
जेजू सोगी आमकां विजोय जेजूचो पोरमोळ आमी सगळे कोडेर शिपडोत वेता जेजूचो धूप आमी नवे जिवीत दिवंक लासता जेजूचो पोरमोळ आमी सगळे कोडेर शिपडोत वेता जेजूचो धूप आमी नवे जिवीत दिवंक लासता